सुरवातेक गीत आमी घेवया W18 पेज नंबर 274 W18. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्विस्पोत तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, आयचो विशय मोरये भाशेन सृश्टीचो मोग करता तेन्ना जेजूच्या नव्या संवसाराचे आमी गोवाय. सृश्टी जावन आसा देवाच्या मोगाची रोचना आनी तिचेर देवान मनशांक धोनीपण दिलां. पूण मनशान उदरगतीच्या नांवान रानां कातरून, दोंगर फोडून, शेतां पुरवून, उदक मेळें करून सृश्टीचो दुरुपयोग केला. सृश्टीचें रूप बदल्लां. सायबीण माय देवाक सदांच विस्वाशी रावली. गरजेवंतांच्या आदाराक ती पावली. जेन्ना काना गांवांत लग्नांत सोरो सोंपता, मारिया जेजूक सांगता आनी जेजू उदकाचो सोरो करून आपलें पयलें विजमीत करता. मारयेन सृश्टीचो मोग देवाच्या उतरा पोरमोणें चलोवन केलो. आमी आमचे सृश्टीचो कितलो मोग करता काय? देवाच्या मोना पोरमोणें आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक चड गरजेचें. अशें आमी करीन तेन्ना आमचे वरवीं जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक अदीक सरळपणी पावतली आनी जेजूच्या नव्या संवसाराचे गोवाय जावंक पावतली. तर हेंच करूंक आमकां जोण एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटेन बापाची कृपा मागुया. आमी ह्या वेळार सांजेच्या मागण्यांत वांटो घेवया. ह्या सांजेच्या मागण्यांत भितर सरतना आमी आतां सुरवाताचें गीत गावया.
पयलो प्रतिगान. सगळ्या वस्तूंच्या रोसणाराक उदोरिल्लोय देखून तूं सुभागी आंकवार मोरये. गीत आमी घेवया D40, D48. गीत आमी घेवया D48. Moima Bapak ani Putak ani Powitrotmiak, जसो आदि तसो आता आणि सदा सर्वदा. सगळ्या वस्तूंच्या रोसणाराक उदोरिल्लोय देखून तूं सुभागी आंकवार मोरये. दुसरे प्रतिगान. तुका रोसली ताका तुवें जोम दिलोय पूण सासनाक आंकवार रावताय. गीत आमी घेवया A21, पेज नंबर 10. A21. Moima Bapak ani Putak ani Powitrotmiak, जसो आदि तसो आता आणि सदा सर्वदा. तुका रोसली ताका तुवें जोल्म दिलोय पूण सासनाक आंकवार रावताय. तिसरे प्रतिगान. सर्वेस्परान आशिर्वाद घातलोली दूं तूं, कित्याक तुजे उदशी जिविताच्या फळाचो वांटो आमकां मेळ्ळो.
गीतम घेऊया 828, पेज नंबर 14. 828. Moima Bapak ani Putak ani Povitrotmiak, जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा. सर्वेस्परान आशीर्वाद घातलोली दूतू, कित्याक तुजे उदशी जिविताच्या फळाचो वांटो आमकां मेळ्ळो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योदनिधी आंकवार मरेचे विनोनीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संदोस भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता रसवो चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. पळयात, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी रचूंक वेतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना, मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश बरीत जायात. सदां सदांकाल आनंदान मुरगोटात, कारण म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोश जावचें जेरुसालेम आनी आनंद जावची म्हजी पोरजां. जेरुसाल्या खातीर हांव संतोश बरीत जातलों आनी म्हजे पोरचे खातीर आनंदान मुरगोडटलों. थंय आनीक आयकूंक येवचो ना रुदनाचो आवाज आनी विळापाच्यो बोबो हुयेली. थंय थोडेच दीस जियेल्ले भुरगे आनीक आसचे ना. न्हय म्हूण आपले पिरायेची वर्सां भरचे आदीं खंयचीच म्हातारी मरची नात. 100 वर्सां जावन मरतल्या मनशांक तरणाटी म्हणपाचें आनी 100रांक पावली नात त्या मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजोचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचे मोळे रोयतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं. दुसऱ्यांक रावपाक घरां बांदची नात. दुसऱ्यांनी फळां खावपाक झाडां रोयचीं नात. म्हजे पोरचेच्या जिविताचे दीस एका झाडाच्या जिविता सारके जातले आनी म्हजी विंचलोलीं आपल्या हाताचीं फळां खातलीं. तीं निर्फळीं वावुरचीं नात. वायट दीस पळोवंक पावतलीं तसल्या भुरग्यांक तीं जल्मां हाडचीं नात, कित्याक तीं आनी तांचीं भुरगीं बाळां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घेतलोलीं मनशां. तांणी म्हाका उलो करचे आदींच हांव जाप दितलों. तांची प्रार्थना सोमचे आदींच हांव ती आयकतलों. लांडगो आनी मेंढुरलो सांगाता चोरवाक वेतले. पाड्या भाशेन शीव तोंड खातलो आनी सोरोप धूळ खावन आपलें पोट भरतलो. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोण कोणाकूच दूख दिवचो ना.
कोण कोणाकूच वायट करचो ना उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें देवाचे बडुपकार. गीतम घेऊया T49, पेज नंबर 224. T49. उद्गाराक सगळी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुचें ते विशीं हुस्के नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणी परस कूड व्हरती न्हय. अंतरा वेळ्या सुकण्यांचेर नदर मारात. तीं वोपिनात, लुविनात आनी कोडेय बरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताचेवन वदीक मोलाची न्हय तर, आनी हुस्के काडून तुमचो हांव हातभर वाडूंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दस्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तीं चिंतून पळयात. तीं कश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमाव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाच्यान तांतल्या एक्का सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात. त्या शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव निटयता जाल्यार देवून कितलो ओदेक तुमचो तो निटोवचो ना उण्या बावार्थ्याच्या मनशानो. म्हणटोच आमी कितें खातल्यांव, कितें पियेतल्यांव वो कितें न्हेसतल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या
सगळ्यांचो वासपूस कोत्तात अनभवार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडिनाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो मिसाचो विशय आमी जाणव. मारये भाशेन सृश्टीचो मोग कोत्ता तेन्ना जेजूच्या नव्या संवसाराचे आमी गवाय. सृश्टी आमी म्हटली जाल्यार सृश्टी जावन आसा. देवाची रचना सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. आनी ही देवाची रचना म्हणटात ती कोण? ही देवाची रचना सृश्टी आखींच जें कितें संवसारान देवान रचलां. आमी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पासून देवान रचला. हजारांनी लाखांनी असले बारीक बारीक व्हायरस आसात देवान रचलेले. जायती ह्या समाजान संवसारान देवान रचला जे आमकां दिसना. असल्यो वस्तू ह्या संवसारांत आसात. आनी जी सृश्टी जिचो आयज आमी नियाळ कोत्तेल्या ती सृश्टी देवान रचली. हें आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वाचता. देवान मोगान सगळें रचलें. आनी ह्या पासत आयज मारयेची आमी देख घेता. मोगान मारी हे सृश्टीन ह्या संवसारांत ती जियेली. आनी हो मारयेचो आमी नमुनो कसो देख कसो तिची घेवन आमी आयज हे सृश्टीक मान दिता. आमी उत्पत्ती खालती काय ना. आनी ह्या पासत की आपल्या भावाचेर एके भाशेन जेलस जावन ताचेर रागार जावन ताचो जीव काडटा. आयज आमी पळयलें जाल्यार आख्ख्या संवसाराचे मनीस जे जियेतात, आख्खी ह्युमॅनिटी मनशाळाय जी आसा, मनशां देवान रचलेलीं तीं आसात. आमी हांचे मदें कसली इश्टागत आमी पळयता. आयज आमी पळयलें जाल्यार फामिलींनी ही इश्टागत उरूंक ना. कित्याक मनीस आयज वण्ट्यो बांदूंक भोंवता. आपल्याच कुटुंबांत, आपल्याच घरांत, आपल्याच भावा भयणां मदें मोगान जियोंक सोदिना. जेन्ना ल्हान आसले आवय बापाय सांगाताक जियेताले तेन्ना एकामेकाक सहकार दिवन एकामेका सवें मोगान बसून जेवताले, खाताले. हातांतलें लेगीत काडून एकामेकाच्या तोंडांतलें पासून काडून खाताले. पूण जेन्ना मनीस वाडटा तोच कुटूंब आखोच दिसपट्टा. आख्याच कुटुंबांत जायती बदलणी येता. एकामेका सवें रागान जिवंक सुरू करतात. आनी हें सगळें मनीस आपल्या आपलेपणान भरून हें सगळें सुरू करता. आमी आमच्या शेजाऱ्यां सवें आमी पळयलें जाल्यार आमी शेजारी एकामेका सवें कॉम्पिटिशन, आमी एकामेका सवें कॉम्पिटिशन करूंक आमी वावुरता. आनी कसलें कॉम्पिटिशन? सगळें देवान दिल्लें ग्रेस्कायेचें. म्हजे लागीं इतले दुडू आसा, म्हजे लागीं इतल्यो गाडयो आसा, म्हजे लागीं असली गाडी आसा, तुजे लागीं ती ना. एकामेका सवें जेलसी. आनी ही जेलसी आमी पळयता. इवन आमी पळयलें जाल्यार इगोजांनी पासून आमी पळयलें जाल्यार
हे मिलाग्रे सायबिणीक खंयची साडी कोण न्हेसयतलो, कोणाक चान्स पडटलो, फाल्यां फेस्त रिडींग कोण कोत्तलो, जायते अपस्वार्थीपण आमी पळयता. आनी हाका लागून आमी आमच्या कुटुंबांत जें कितें आमी शिकता तें आमच्या शेजाऱ्या मदीं, आमच्या चलत्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी तें दाखयता. आमी समाजान पळयलें जाल्यार समाजानूय जायतो भेदभाव आमी पळयता. हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चियन्स एकामेका सवें मोगान जिवंक ती सोदिना. आयज आमची मुस्लीम भाव भयणां ईद आपले मानयतात. आयज हे आमच्या भावा भयणांक हांव परबीं दितां. आयज आमी पळयलें जाल्यार इस्रायल आनी जेरुसलेम झगडटात, झगडीं चलतात, एकामेकाक मारून उडयतात. रॉकेटां सोडून घरां आसलेलीं सगळीं निसणटण. कित्याक? मनीस अपस्वार्थी जाला. मनीस आपलें चिंता, आपणाकूच हांव म्हाकाच, असली मनशाची दशा जाल्या. मनशाक देव नाका. मनशाक फकत जाय आपलेपण आनी आपुणूच, दुसरो म्हाका नाका. आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान 11व्या आवेस्वरान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आमकां टावर ऑफ बेबल हो आमकां मेवता. आनी हीं मनशां जी देवान रचलेलीं ती येवचितात, चिंतात आमी एक व्हडलो टावर बांदतलीं आनीक वयर देवाक देव आसा थंयसर आमी पावूंक आमी शकता. असलीं तांची भावना. आनी भावना कित्याक येतात? मनशाचें प्रायड, अपस्वार्थीपण. मनीस आपूण देवा भाशेन जावंक सोदता. मनीस आपलीच प्रेज, सेल्फ प्रेज आमी म्हणटा. म्हाका लोकांनी बरें म्हणचें, दुसऱ्या लोकांनी म्हाका बरें म्हणचें. कित्याक? आमी हो टावर आमी बांदता आमच्या ह्या जाग्यार, तो लोकांनी पळोवचें आनी म्हणचें की आमी बांदलां, आमचें नांव सगळ्याक फांकतलें. दुसरे सुवातेर आमी पळयता मनीस आपलीच सॅक्युरिटी पळयता, दुसऱ्यांचें ताका पडून वचूंक ना. ह्या टावर ऑफ बेबल हो बांदतना तांणी वणूत बांदूंक पासून येवचिलें. सो दीस वील बी आर सॅक्युरिटी. हांगा आमची सिटी आमी बांदतले, हांगासर आमी रावतले. सगळीं आमकां कोण आमचेर उरफाटो झूज करूंक येवचो ना, आमकां कोणाचे त्रास जावचे नात. आमी ह्या भितर दुर्गांत भितर आमी रावतले. मनीस आयज असल्या चिंतनांनी बुडलेलो आसा. आमी ह्या दिसांनी कोविड-19 ह्या महामारीन आमी झुजता. आनी ही महामारी म्हाका दिसता मनशान केल्या वो देवान केल्या ती खबर ना, पूण एके भाशेन देव ही महामारी आमचेर धाडल्या. कित्याक देवान पळयलां मनशाक कोणाचेर, देवाचेरूय भावार्थना, मनशाचेरूय भावार्थना. मनीस आपणाक जाय तसो जिवंक सोदता. मनीस आपणाक जाय ते भाशेन जियेतना आपणाक जाय तेंच करूंक सोदता. हांव सदांच चिंतालों म्हज्या जिवितांत, मनीस इतलो धांवता धांवता खंय धांवता? केन्ना काय हो संवसार कोबार जावन पडटलो काय? हो धांवता तो मनीस. ही सगळी ग्रेसकाय संवसाराची एकठांय करूंक, सगळें आपलेपणान आपणाक एकठांय करूंक. आनी आयज देवान दाखयलें एके भाशेन तूं धांवता ती वाट म्हज्यानी आडकूळ घालून बंद करूंक जाता. आय कॅन ब्लॉक ऑल युअर वेज. आयज देवान अशेंच कितें केल्लें आमकां दिसता. हे सृश्टींतल्यान देवान ही वायरस उत्पन्न केली आनी मनशाच्या दोळ्या फुड्यान दाखयलें तूं व्हडलो न्हय, तूं म्हत्वाचो न्हय, पूण हांव म्हत्वाचो. तुमी म्हाका विसरल्यात. आयज हे महामारींत आमी झुजतना आमी मागुया आमच्या दुयेंत आसलेल्या ह्या भलायकी तितली बरी नासलेल्यांक पासत आमी मागुया. आमी मागुया सगळ्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत
आमी म्हणटा फ्रंट वॉरियर्स जे आसात तांचे पासत आमी मागुया. आमी पळयलें जाल्यार आमच्याच गोंयच्या स्टेटांत आमी पळयलें जाल्यार मोलें हांगासर जायतीं झाडां काडून उडयलीं आनी कातूतचेय आसा वो कातूतले तेवूय खबर ना. पूण मनशाची ही आस सोंपना. मनशाक जायतें एकठांय करूंक जाय. मनशाक जायतें सृश्टीचेर आड वचून मनीस जायतें एकठांवंक सोदता. पूण सृश्टीचो कोणाच्यानूय थाव घेवंक जायना. कित्याक सृश्टी आपूण ओगीचपणी मनीस जें कितें वायट करता त्या वायटाक भरून दिता. परत ही सृश्टी ह्या मनशाक दोबरायेन हें भोगूंक फावो करता. आमी पळयलें जाल्यार चायना आख्खो संवसार जोडूंक वावुरता. चायना वॉन्ट्स टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड. आनी चायना ह्या पासत सगळ्या नॅशनल कंट्रींत सगळ्या कंट्रीनी आपलो बेस करून दवरला. जावं दी सकयल्यान इंडियेच्या सिंगापूर सर्जिया हे वटेन वयल्यान युरोपाच्या देशांनी सगळ्यांक पयशे दिवन थंयचे जागे घेवन व तांकां लोन दिवन अशें करून तांकां आपल्या हातान गिरासून दवरलेले आसा. चायनाची आनीक एक चलता ह्या दिसांनी न्यूजार आमी आयकलां आसतलें. आपल्या कॅम्पांनी जायत्या मुस्लीम लोकांक धरून तांकां मारता, चेशी मारता, तांकां पिडापीड दिता, तांकां भायर सरूंक दिना. तांचो धर्म ती जियेतालीं चायनान तो तांचो बंद करून आपलो देव नासलेलो धर्म जियोंक तांकां फुडें काडटा. आयज जायतें समाजान घडटा. आमी ह्या दिसांनी आयकलां आसतलें बिटकॉयन. आनी हो बिटकॉयन म्हणल्यार कितें? इट इज अ एनक्रिप्टेड करन्सी ऑन द नेट. आनी ही करन्सी आयज एक कंपनी जी इलेक्ट्रीक व्हेकल्स करताली टेस्ला, ही कंपनी आयज ह्या बिटकॉयनाक व्हॅल्यू दिना. द व्हॅल्यू ऑफ ईच बिटकॉयन इज $40,000. आयज ही कंपनी कित्याक दिना? कित्याक हे जे कितें बिटकॉयनाचें तें कंप्युटरान दवरूंक जायती स्वात आडायता. अरावंड 18 zeros इफ यू पुट एका नंबराच्या फाटल्यान तितली स्वात आडयता, इतली इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम करता. आनी हाका लागून हे फॉसील फ्युअल जे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता ताका लागून ही कंपनी इज एगेन्स्ट द कन्जम्पशन ऑफ द फॉसील फ्युअल. सो ही कंपनी टेस्ला कंपनी आयज बिटकॉयनाक सांगूंक सोदता जे नेटार ही करन्सी घेवन आसात तांकां that you are consuming lot of electricity because of this currency of yours. आनीक हाका लागून आयज असलें कितें समाजांत चालू आसा. आमी आयज पळयलें जाल्यार समाजांत जायतीं आमचीं भाव भयणां दुयेंत आसात. जायत्या जाणां लागीं पयशे ना. पूण तरी पूण आमचो सरकार जावं दी दुसरीं भाव भयणां ह्या सिट्युएशनाचो फायदो काडटात. जायते जाणांक पिळून उडयतात. पयशे नासतना लोक मोत्ता कित्याक तांच्यांनी मॅडिसीन घेवंक जायना. आयज गव्हर्मेंटान जाय जाल्यार जेनरीक मॅडिसीन म्हूण आसात जो जावन आसा बेज मॅडिसिनाचो. तातूंतल्यान जायतीं मॅडिसिनां कोत्तात आनी ही एकदम सवाय आमकां गव्हर्मेंटान ₹1, ₹1.5, ₹50 पासून ही दिवंक जातात. पूण हीच व्हडले कंपनीक विकून लाखांनी हजारांनी पयशे गव्हर्मेंट आनी ह्यो कंपनी कोत्तात. आयज आमी पळयलें जाल्यार आमचें मनशापण आमी विसरल्या. आमी हे सृश्टीन जियेतना सृश्टीचो भाग कसो आमी मनशापण आमी विसरल्या. आमचे पॉलिटिशियन सगळे वेळार आपलो फायदो म्हाका कितें मेवतली, कितली पर्संटेज मेवतली, कशें म्हाका फायदो जाता नाल्यार तो प्रोजेक्ट जावचो ना. तुमचो ब्रिजूच पळयात सांगींचो बंद उडयलो मदींच.
आतां परत कितें सुरू जाता दिसता म्हाका. कित्याक मनीस आपस्वार्थी. म्हाका फायदो ना, हांव फुडें वेचोना. सायंटिस्ट जायतीं मॅडिसीन करूंक तांचे लागीं जाता, पूण ते आपस्वार्थीपणाक लागून ते तुका करूंक दिनात. तें हांवेनूच करूंक जाय, आमचेच कंट्रीन करूंक जाय, दुसरे कंट्रीक ते करूंक दिनात. असलीं जायतीं वायट आमी पळयता. आयज मारयेक फुडें घालून जेजू नवो समाज आमकां घडोवंक आपयता. जाल्यार हो नवो समाज आमकां मारयी वाट दाखयता. आनी कितें तें? सायबीण मायन सदांच आपल्यांचो मोग केलो. तिणें आपल्या घरांत, आपल्या कुटुंबांत दाखयलें, हांव म्हज्या आपल्यांचो मोग करतां. ती आपले मावशे भयणीक जेन्ना गरज पडली तेन्ना भेट करूंक गेली. तिजे ताईन ती रावली. तेजे हुस्के, तिजे कोश, जें कितें तिका आदार जाय आसलो तो तिणें दिलो. आंकवार मरी सदांच घोडचे वतांक पावली. खाना नोगरांत लग्नाच्या वस्त्र्यांत आंकवार मरीन एक गोजेक सांपडलेल्या ह्या कुटुंबाक, हे व्हंकल न्हवऱ्याक तिणें सोरो करून दिलो. आयज आंकवार मरेची आमी देख घेता, कित्याक ती स्वतान जियेली. आंकवार मरी सदांच स्वतान जियेली. तिणें म्हणूंक ना, जेन्ना तिजो पुताक धरून वताले, खुर्सार मारताले, तेन्ना तिणें म्हणोंक ना, हांव तुमकां कितें दितां ताका सोडात. वो कोणाक इन्फ्लुएन्शियल मनशा लागीं वचून तिणें सांगूंक ना, म्हजो पूत मोत्ता, ते ताका खुर्सार मारतात, ताका सोडयात. ना, स्वता पासो जियेली. कित्याक ती जाणा आसली, आयज कितें घडटा तें न्हय म्हाका जाय ते भाशेन, पूण इट्स अ वील ऑफ माय फादर, माय हेवनली फादर. जाणें म्हाका धाडला, ताका जाय तशें आयज घडटा. आनी हें आंकवार मरी समजली. कालसान मनान ती समजली, तियें नियाळ्ळें. ती जाणा आसली, हांवें ह्या देवाच्या पुताक जल्म दिला, जाल्यार आयजूय तोच देवाचो पूत, देवाचो बापूय, ज्या पुताचो बापूय, सर्गीचो बापूय, हो ह्या पुताक आपल्या थंयसर सोडचो ना, सांडचो ना. आनीक ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या जिवंतपणांत आसां, जाल्यार तोच जेजू जिवन जावन फुडल्या इतराक फिस्ट ऑफ एसेन्शन, जेजूचें स्वर्ग प्रवेश हाची परब आमी कोत्तले. आमकां आयज जायतें बरेंपण संवसारानूय दिसून येता. आनी हें बरेंपण म्हणल्यार जापानान आयज ह्या दिसांनी तांणी आपल्या जापानांत बील पास करून तांणी लॉ केल्लें आसा. जीं जंगलां आसलीं ते नॅचरल मॉन्युमेंट्स करूंक. आनी हें कितें? वॉट इज द आयडिया? नॅचरल मॉन्युमेंट्स म्हणजे जीं जंगलां आसात तांकां कोण हात लावचो ना. जातून शेवणीं, रानवटी, जनावरां सगळें जें कितें आसा तें तशेंच आसतलें. लोकान येवन पळोवचें, ताजेर आपणें खुशाल जावचें आनी घरावेचें. कोणाच्यान ताका हात लावंक जावचो ना. ही एक बरींतली बरी मांडणी जपान ह्या देशान आपणे काडल्या. तांचें आख्खीच सृश्टी परत ती दवरूंक आसा तशी दवरूंक. आमी पळयता आमच्या गांवांत जावं दी, आमच्या सांगेच्या गांवांत जावं दी, आमच्या समुदायांनी आमी पळयता जायत्यो फामिली आसात ज्यो एकामेका सांगाताक जियेतात. भाव भाव काजार जावनूय एकामेकाच्या सांगाताक आसात. आवय बापूय तांचे सांगाताक जियेता. तांचे मदें फूट पडूंक ना, तांचे मदें दुस्मानकाय ना, तांचे मदें वायट ना, पूण आपल्या कोश्टान जें कितें गरज आसा, गरज ना, तें सगळें एकामेकाक बाटून, एकामेकाक दिवन ते जियेतात. असलेय मनीस आमी पळयता. आनी आयज शिवर्तमानांत जेजूय आमकां उगडास कोत्ता. देवान इतलो सोबीत संवसार रचलो. ही शेतांतलीं तोंड, जीं सुंदर सोबीत फुलां, शेवणीं इतलीं सोबीत, इतलें देवान तांकां सगळें दिलां.
कोणें दास्ती काडची गरज ना जाल्यार मनीस देव म्हणटा कित्याक इतली दास्ती काडटा इतलो कित्याक आपल्या जिवितांत इतलो वाय इज सो इनसेक्युअर कित्याक तो इतलें आपल्या जिवितांत चिंता आनी देव म्हणटा तूं कितलेंय चिंत तुज्या जिवितांत तुज्यांनी तुजो जिविताचो अंग आतभर पासून लांब करूंक जायना कित्याक देव जावन आसा रुचणार आनी देव जाणा सगळें जें कितें बरें मनशाक तें देवान सगळें मनशाक दिलां कित्याक आमकां तें खुशाल करूंक आमकां आमचें जिवीत जियोंक न्हय तें कबार करून उडोवंक आयज सांगेच्या ह्या वाठारांत जायतो लोक शेतांत काम करून जावं दी आपल्या भाटांत काम करून आपलें उत्पन्न कोत्ता देवान असलेंच मन आमकां दिवंक सृश्टी बरोबर आमी जिवंक हांव तुमकां एक प्रश्न कोत्ता आनी हो प्रश्न तुमी तुमकांच जबाब दिवचो Which is the most dangerous animal in the world? Which is the most dangerous animal in the world? गीतम घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38 म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पण मानून घेव देवा आमच्या सर्गीच्या बाबा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरितायन जुल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणाक घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातक्यांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोत तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक दाय उबारता सर्वेस्परा आमचे देवाक दिनवसिया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं वजपमोद म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयत आंकवार मळीचो भोगतीन आमी आयज उगडास कोत्ता आनी तिजें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणटा शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजीं वेस्मितां सोरकाळी मनशाताय कितली अप्रमेत तुजी दयाळाय तुजे लानवीक चाकुर्णीचेर काकळुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो तिचे उदेशी देवदूतांचो दलबार सदुसान तुका वाखणटा सरकार तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराची रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bow for that's a good for good to you. Tuja kursa ali puno jivon pona putri to venam la sodoi itsomia samsaraja sododara amchi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कुडें रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रेती मोगान वडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरमस्सो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेवन दवरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याची सुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवीदार बापा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणेरान शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां घाणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवश्यान ओतरेकता. तर आमकां जीवदार काकळुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणात. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दोत्ता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवो चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे कास्तरांत म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेऊया T10 पेज नंबर 52 T10 आत्मीक कम्युनियाचे मागणी म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत म्हणटां सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें भोवमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका आमेन आतां आमी मारयेची स्तुतिगान हो प्रतिगान आमी म्हणटल्यो सगळ्यो पिळग्यो म्हाका सदैव म्हूण पाचारतल्योत कित्याक खालते साकोणीचेर देवान आपली दिश्ट घातली गीत आम घेऊया W16 पेज नंबर 272 W16 always for a quadrata Moja tarka deva sobe mulgota Tane yang nitsa goni chir disgali Soglio pinka maga bagi montolio Sorgolis dan maka keli moja ba Movito ci soda voci da cena Mozo what mozo always for a wakanda Noja tarta deva sobe murgota Amli buni kortolia thai amzo dev Pinke kamlutoya da goita Amlo borista tu baru sorvis mo Kazan mona
Abrahamaka आनी ताच्या दुपुतां दिलें उतर विस्वासी देव सांबाळटा म्हजो वतो सर्वेस्पराक वगडाटा म्हज्या तारका देवा सगळें पुरगटा Moima babagani buddha kanyatnya Adisatani soda sodaka Moima babagani buddha kanyatnya Adiyatani soda sodaka Mozo mozo respora wakanda Moja tarka deva sobre purgota Mozo mozo respora wakanda Moja tarka deva sobre purgota सगळ्यो पिळग्यो म्हाका सदैव म्हूण पासोतल्यात कित्याक खालते साकोणीचेर देवान आपली दिश्ट घातली प्रार्थुया कौनवाल्या बापा बाकियो दाखवार मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोष जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता तेच आंकवार मरेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडबुडणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आनी सोर पदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा देवाचे उडोवकार कृतीच्या भयणी भावांनो आयचे मिसाचें बलिदान घडयल्ल्या फादर जेरी वाज हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयचे मिसाचें मांडवळ केल्ल्या बेंड आनी तारीमोळ ह्या समुदायाक आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फाल्यां फेस्ताचे मिसाचें मांडवळ करूंक ग्रूप 1 फाल्यांचें फेस्त सकाळीं 9 वरांचेर जातलें हें फेस्त प्रायम TV तशेंच यूट्यूब चॅनल ह्या दोनांचेर लायव्ह कास्ट जातलें आतां आमी निमाणें गीत गावन सायबीण मायचो आशिर्वाद घेवया हांव पादिगाराक आनी सगळ्या कोयराच्या मेंबरांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच पातकुराक हांव गेल्या वर्साक सप्टेंबराच्या म्हयन्यान बरो नासलो तेन्ना तुमी सांगेच्या लोकांनी म्हजे पासत मागलें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हीच मिलाग्रेस सायबिणीन तुमकांय ह्या वायटांतली वाटावूंक बरी भलायकी तुमकां फावो करूंक हांव मागतां आनी फाल्यांच्या दिसाक तुमची कुशाल बरीत परब तुमकां आवडटा देव बरें करूं गीताम घेवया T21 पेज नंबर 213 T21 Soglia canta
Adinasa